आता खबर विस्तारान. दुसऱ्या सरकारान पुलिशेची PIची भरती केल्ली तांकां 18 वर्सां जाली तरी प्रमोशन मेळना. भाजप सरकारान तांचेर अन्याय करचो न्हय, तांकां न्याय दिवचो. ते जे हक्काचे अधिकारी आसात तो हक्क तांकां दिवचो म्हण मागणी काँग्रेसीन केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. माझे काँग्रेसचे विशाल गोयकर तसेच दुसरे माझ्या मागणी काँग्रेस पक्षाचे PCC मेंबर्स. वाईट दिसता की गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीची जेन्ना आमची लक्षात एक गजाल येयली की बाबा की होम डिपार्टमेंट जो आसा, गोंयचो जो होम डिपार्टमेंट आसा हो पूर्णपणेन हेचे जे पुलीस डिपार्टमेंट जे काम करता त्यांचो सहयोग जो आसा तांकां पूर्णपणेन तांकां मेळना. आयज आमचे कितलेशे भाव जे पुलीस डिपार्टमेंटान काम करता तांकां जी सर्व्हिस ते गोंयच्या लोकांक प्रोवायड करता आनी तांचो जो हक्क आसा हो हक्क जो आसा ही आमची गोंयची सरकार जी आसा तांकां दिवपाक म्हाका खबर ना कित्याक फाटीं रावता ती. आमी फाटले विधानसभेत पयलें आसतलें की आमदारांनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्र्यान जी आसा सॅलरी जी आसा आमदारांची पसून वाडयली आनी म्हाका दिसता हेका सबंद जे आमचे ऑपोजिशन लिडर जावन सगळ्यांनी हेका टेको दिलो की सॅलरी जी आसा म्हारगाय जेन्ना वाडटा ते मनशाची सॅलरी जी आसा ती वाडपाकूच जाय म्हणून. गव्हर्नमेंट सर्वंटाक जे 7th पे कमिशन आसा कमिशनाचेर त्यांची सॅलरी जी हायक जाता. म्हाका एक प्रश्न जो आसा आयज गोंयची जनतेच्या मुखार निर्माण जाला की गोंयांत जे आसा जे 1991 जे PSI म्हणून जॉईन जाल्ले बॅच 14 बॅच जो PSI जो आसा 14 बॅचान PSI म्हणून जॉईन जाल्ले आणि ते PSI जे आसा 2002 जे आसा ते PI म्हणून प्रमोट जाले आणि 2002तल्यान 2018 जाले. आयज 2002 ते 2018 जवळजवळ 16 ते 17 वर्सां हे PI जे आसा अजूनच ते PI म्हणून आसा. अजून ते DYSP म्हणून तांकां कित्याक प्रमोट करता ही सरकार तांकां कित्याक कशी दवरता आमकां काय कळना. हांकां कसलो ह्या डिपार्टमेंटाचेर कसलो दबाव आसा की हांकां हे पुलीस ऑफिसरांक जे सर्व्हिस प्रोवायड करता आसा हे 15 जे DYSP जे आसा डायरेक्ट रिक्रूट करपाचे आसा. हो अन्याय हे PIचेर कित्याक आमकां गरज पडटा की आमकां दुसरे भायले IPS IAS हाडून हेंचे मुखार दवरपाक लागून. म्हाका उड आसा हे जे PSI जेन्ना जॉईन जाल्ले तेन्ना सिव्हिल सर्व्हिस कॅडरांतले जे जॉईंट मामलेदार म्हणून भुरगे जॉईन जाल्ले तेच्या वांगडा कितलेशे आयज ते एडिशनल कलेक्टर म्हणून आसा. त्या प्रमोशनाचे प्रमोशन घेवन गेले पण हे जे आसा हे 14 PI जे आसा हे अजून तशेच उरल्या. हांव चॅलेंज करता सरकाराक, सपोज आमची सरकार येयली आयज ना फाल्यां आणि समज तुम्ही यांचं प्रमोशन करू ना काय कारणाक लागून यांचं तुम्ही प्रमोशन हाडावन दवरता आम्ही 15 ते 1 महिन्या भितर हे सगळे ऑफिसरांचे जे आसा आम्ही प्रमोशन करून दाखयतले आणि हांकां न्याय आम्ही दितले.